ಸಕಡಾಂಕೈ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಷಡ್ರಸ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲಾಕ ಪೂರ ಜನಕೈ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಲಿ ಸಂಸಾರ ಪಡುವ ಜಲ್ಲು ಕಾಲಿ ನಮೂನೆचे परबे जेवण म्हूण सांगून तरा रांदप करून केल्ले गोडशे आंब्या उपकरी बिब्या उपकरी आनी घश हें तें म्हूण सांगून भारी रांदपाक गलाटो तें गेल्ले सांजे देवस्थाना चमकलीची देवस्थाना आमगेल पनवार पूज भारी फेमस आमगेल मंजेश्वर देवस्थानांतू तर पनवार असताची 10-12 बग असता ते पनवार पूजे बघ्या वाजी पशी पुढे पोर विडी करून घालेलं असं भारी रुची ती ताजी लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता थंय तुम्ही पळयाची. ते पनवार पूजे जावन आज सकाळ उठयतना कसने करची ना कशी एक बरी एक सार घेवन जेवया म्हूण एक मन आयलें तशी एक सार केल्लो आनी एक उपकरी तितलें म्हणटना हांगा बिमला रुखाला येतना म्हाका बरी बिंबूल दिसलें. मिगेल मायन एक स्पेशल बिमला गोज्जू करचो आशिल्लो थंडा उद्द आयलें म्हाका ते आटयतना एक भारी टेस्टी गोज्जू तो असल परबे जेवण जेवण जेतरी तोंड चप्पी जेतना भारी लायक जेते आता वसरे वच्चा ते कशें करचें म्हूण पळय. हांगा एक सान ಐದನಂತೂ हांव थोडे उद्द ऊन करूं दवरलां उद्दा कतकतेवो थोडे पूर उद्दा मस्त नाका अक्का हांव एक 5 व्हडोड बिंबूल धुवन ताजे ते वैल पळय पोलिश आशिल्ले ते कट करून क्लीन करून आतां हांव घालता आसा शिनून आतां पण म्हाका हें उद्दा थोडे चड दिसता आसा हांव थोडे उद्दा काण घेता तुले तें थोडे उद्दा दवरलां हांव तें उदका भितर शिज्जो बिंबूल शिजच्या कांय वेळ ना ಒಟ್ಟು एक 2 जेव 3 निमिष भितर बिंबूल शिजून येता. एक उद्दा थोडे दवरका घेता शिजून आयले बिंबूल दांकून दवरता एक 2 निमिष लायक शिजले पळय बिंबूल सॉफ्ट जाले बिंबूल रेडी जाले. आता हे बिंबूल निवो आता माझे वरलेलं काम करूया काम म्हूण मस्त कसं ना बरी सिंपल यात एक नारळ बेतून घेता हांव फ्रेश आमकां नारळा रोस्सू काडचें आसा हे बिमला गोज्जा स्पेशालिटी म्हळ्यार तेची नारळा रोस्सू काण करचें. आता हांवें सान व्हड वळ नाका म्हाका थोडे पुरो सान वळ इतलें कांतून हाडलां अर्द कप सोय आसा पळय आतां ती धवी सोय घालका चिकी जीवशे नारळ जाल्यार लायक जाता रोस्सू. आतां थोडे उद्दा घालून वांट्टुका मस्त उद्दा घालून पातळ रोस्सू काडची न्हय हाका आनी एका रोस्सू दोनी रोस्सू तशें पुरो काडूना पण थोडे उद्दा घालून हें वांट्टुचें आनी दाटूची एकूच रोस्सू काडच्यो. आतां हांव फस्ट अशें करून आनी काण एक चिमटी एक 2 चमचे उद्दाक धुवन घालता 2 चमचे धुवन घालता आनी पण हांगा रोस्सू काडटा हांव लायक कोण पिण रोस काण घेवया आमी. मिगेल माई मस्त नमनेरी बिमला गोज्जू करता आशिल्लीची ह्यो एक तांगेले सिग्नेचर डीश म्हूण येता कसले रंद येना जाल्यार कुडले हो एक बिमला गोज्जू करताची हे आतां पिण घेतल्या हांगा दाटू रोस येयला पळयाची तांणी हिंग आनी सासम फुलान घालून भार तशी करता आशिल्लीची लसूण घालून करताची लसूण घालून करची उणें फुडें लसूण खावची उणें न्हय तशी विंगड टायप गोड घालून करताची. आतां ताका मीठ आनी मिरसांग करडून घालका हांव सुलभ जेवचे खातीर पात्रांत अशी धाडाच्या पात्रांत हें मिरसांग शिनून घालता आनी ताका जावका जाल्यार तितलें मीठय घालून धाडून घेता. तांणी हो गोज्जू खाताना एक आमकां वॉर्निंग दिता आशिल्लीची त्या म्हळ्यार कोणाक पित्ता बाद आसा पळय त्या म्हळ्यार माथ्या दुखी ओंकी अशी पुराय सामशी केल्यार तांणी पुराय ह्या खातान जागृत कोरका म्हणटा आशिल्लीची. इता म्हळ्यार नारळा रोसू आनी बिंबूल आमचे दोनी पित्त कय ते देखून त्या प्रॉब्लेम आशिल्ला ना मस्त खावच्या नज थोडे खावका आनी हो गोज्जू मस्त खावचें जायना. आतां बिंबूल सॉफ्ट जावन शिजून आतां निवन जाला हांगा आतां हांवें लायक करून चिरडून घेता. गोज्जू म्हळ्यार वस्तू केन्नाय हातान चिरडूका ताजी एक टेस्ट विंगड आतां हें बिंबूल सॉफ्ट जाला न्हय पळय हांगा चिरडून घेता आनी हांगे मीठ मिरसांग करडिलेले ताका घालता आनी वापस लायक करून चिरडून घेता. तशी तुमी पित्ता बाद कोणा आसा पळय तांणी हें गोज्जू खाताना जागृत कराची. पण आतां हांव नारळा रोसू घालता हो एक ह्या एक गोज्जाचें कसं म्हळ्यार विशेश तें बिमला आमसाणी आनी आमी घालेली हें चिडते मीठ आनी मिरसांग इतर मिरसांग तिकी आसा तशें हांव दोनी घाल्या हांगा तुमगेल्या मिरसांगे तिखसाणी तकी तुमी 2 की 4 की पळोवन घाल्याची ते मिरसांगेची तिखसाणी आनी ताका पुरा पशी ताका मारच्याक एक बॅलन्स करच्याक हे नारळा रोसाचे सुरबुसाणी तें हें बिमला गोज्जाचें एक स्पेशालिटी. आतां जाल्लें गोज्जू चिरडून हद जाला मीठ मिरसांग पळयलें लायक जाला आतां एक करबेवनी सासम पडना आतां एक पोरंबोळ कसले जावका न्हय तेन्ना ताका घालचें हिंगा पेटी चडती हिंगा पेटी घालयत कोणाक पळय करबेव सासम पडना नाका तांणी हिंगा उदक आनी तेल घालयत तशी जाता. आमकां हें
अशी पळय अशी फंड घालेले हिंग भारी प्रीती म्हण हांव हांगा मिरसांग सासम आनी करबेव आनी हिंगा पेटी आतां वयल्यान फंड घालता जालें आमगेले गोज्जू रेडी आतां हें पळयतना तोंडां उद्दां येता म्हाका आतां हांव जेवणा बसता कशी तोंडां उद्दां येता बिमला गोज्जाची पळय हदू जल्ला लायक जल्ला तोंडां उद्दां येताच म्हाका घेत सिंपल जेवण चण्या सारू घोसाळ्या उपकरी आनी बिमला गोज्जी आतां बिमला गोज्जी खावन सांग तुमकां कशें जाला म्हणून सुपर परबेर साकसल डेली कोण खावयता तितली रूच बिमला गोज्जू तो हिंगा पोरंबोळू आनी ते बिमला आमसाणी आनी समतर्न मिरसांग घाले आमी तिकीची तिखसाणी आनी पुरा लायक ब्लेंड जावन भारी लायक जाला सुपर टेस्टी जाला कोण पळयाचे आनी कसले हाजे बगे सांगू ना म्हाका बिंबूला पुरा कडेन मेळटा एक 4 बिंबूल हाडचे न्ही हे झटपट ಒಟ್ಟೂच एक 8-10 निमिष भितर वो गोज्ज जाता पुरा जन कोण पळयाची आनी कशें आसा म्हण तुमगेले व्ह्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूं विसरू नकाची आमगेले षड्रसा कुकिंग चॅनल पूरा जन लायक करायची शेअर करायची आनी तुमगेल्या फ्रेंड्सांक आनी रिलेटिव्सांक हाजे बगे सांगायची आनी पुरा जना लागीं सबस्क्रायब करूं सांगायची तुमगेले सपोर्ट आमकां मुखार वच्चा जावका आमकां सगळ्यांक नमस्कार